रेशनाचेर मेळपी तांदळांनी दुबावीत तांदूळ मेळपाक लागिल्ल्यान गृहिणी मदीं आतां भंय पातळ्ळा। कांय जाणांनी तर हे तांदूळ वापरपाचें सोडून लेगीत दिलां। हे तांदूळ फॉर्टिफायड आसात अशें नागरी पुरवण खात्याचें म्हणणें आसा, जाल्यार ते प्लास्टिकाचे आसूं येता असो लोकांक दुबाव आसा। मया वाठारांतल्या कांय जाणांक दुबावीत तांदूळ मेळ्ळ्या। फेर प्रायस शॉपा वयल्यान रेशनाचेर हाडिल्ल्या तांदळांनी दुबावीत तांदूळ मेळ्ळ्यात। उदकांत घालना बरोबर ते उफेतात अशी कागाळ थळाव्यांनी केल्या। ते कसले आमकां ते खबर ना। हे तांदूळ खंयसून हाडलेले? हे सोसायटी वचून आनी तांदूळ घातले न्हू, धुवूंक गेले काय उपाय येता। मग सगळेच तशे तांदूळ? सगळे आमगे हे आतां आमकां हे गावल्या न्हू, ते हे फाट आनी एकदां गावले, 2 फावटी गावले आमकां। हे शिजतावी बरें ते बाकीचे शिकता आनी हे अशे उपाय येता ते उडयता आमी धुवून। कित्याक लागून? मागीर बटन आमच्या बिगडात न्हू भयान। हो कसले तांदूळ ते तुमकां कळना? ना, खबर ना। आनी कोणी सांगूकय ना? ना, कोणी सांगूकय ना। म्हणजे सामके उदकान घातले काय उपेता? उपेता हो। म्हणजे मागीर तुमी ते शिजपाक बी घालिना? ना, फाटले पाट आमी घातले म्हटल्यार आमकां खबर नासली कितें तें। म्हणजे आतां तांदूळ हाडटा ते तुमकां हे पळोवन खावपाक जाय भंय दिसता? भंय दिसता हो, खावपाक भंय दिसता आमकां। तुम्ही एका बी सांगलेले ते सोसायटी वाल्या? ते आमी सांगूंक ना, तेणी येल्ले हे फाट आमकां मांडार बी येल्ले दाखोवपाक। हे तांदूळ आमकां सोसायटीक गावल्ले आहा न्हू, ते अशे आमी कसले म्हणना, पूण असले ते अशे दपडल्यार दपडटा आनी थोडे भितून मोडटा। म्हणजे भितून आतां कशें मिक्स आतां आमकां हे तांदूळ खावपाक सुद्दां आमकां भंय दिसता। कित्याक लागून तर आमकां मेळ्ळ्या, खूब जाणांक मेळ्ळ्या, थोड्यांक ते कळना, थोडी बाबी घालता आनी ती फाल्यां हे लोकांक हानिकारक जावंक जायना म्हणून आमी गव्हर्मेंटाक इतकी रिक्वेस्ट करता की त्या तांदळाचेर तुमी बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवपाचें। ही आमकां आतां हे तांदूळ आहा ते आमी कशें खावपाचे, कितें खावपाचें, आतां आमी तशेंच दवरलेले आहा ते तांदूळ। येवन जाय जाल्यार गव्हर्मेंटान पळोवपाचें आहा आतां हे तांदूळ खावचे काय ना, हो आमचेर आतां प्रश्न पडला। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।